मोगाच्या भाव भयणीनो, हांव तुमचे लागीं सांजोळोक कुर्साच्या सांजोळोन बरयल्ल्या आत्मीक गीत हाच्या विशयान उलोवंक आशिल्लो. आत्मीक मोगाचें गीत कशें मनशाच्या संबंदार सत्तावजण काजर जावंक वेच्या दादल्या आनी स्त्रिया मदल्या संबंदांत 3 स्थान आसात गे. तशेंच आमच्या गुपी जिणेंती देवा आनी मनशा मदल्या आसच्या संबंदांत मोगाच्या संबंदांत 3 स्थान आसात म्हूण येत. अशें हें गीत तातूंत 40 स्टांजा आसात जाल्यार ते 40 स्टांजा 3 पार्ट्स जावन वांटेकर येत. पयल्या सुवातेर आमच्या जिणेच्या मोगाच्या संबंदांत दादलो आनी स्त्री एकामेकाक भेटतात. डेटींग म्हणटा आमी. आनी भेटलेल्या वेळार एकामेकाची समजणी तांकां मेळटा, एकामेकाचें आकर्शीत जातात, एकामेकाच्या मोगान वाडून येतात. तशेंच देव आमच्या आत्म्याक भेटता. भेटलेल्या वेळार आमचें काळीज देवाच्या मोगान पेटता. देवाक आमी आशेता, लालयता, पळोवंक आमी अपेक्षिता. हें पयलें स्थान. दुसऱ्या स्थानांत एक दादलो आनी स्त्री एकामेकाचें काजार जाता म्हूण करार करतात, उतार दितात. ताका आमी म्हणटा करार या एस्पावजल म्हणटा. तशेंच देवा आनी मनशा मदीं आसच्या गुपी जिणेच्या स्थितींत जाल्यार देव मनशा कडेन करार करता. म्हळ्यार देव मनशाच्या मोगार पडटा आनीक तुका आपणाची स्त्री आपणाचे पतीन जावन विंचून काडटा आनी तुजे लागीं हांव रावतां, तुका हांव म्हाकाच समर्पिता म्हणून उतर दिता. आनी ह्या उतराचे बळोवन मनीस देवाचे मोगान पेटता आनी आपणाकच तुका समर्पण दिता म्हणून भास दिता. अशें कितें आमच्या सदांच्या जिणेंत, संवसारीक जिणेंत लग्न संबंदी एक करार आसा गी. तशें आमच्या आत्मीक जिणेंती देवा आनी मनशा मदीं आसच्या संबंदांत एक करार आसा. देव आपूण आमकां दिता म्हणून आनी आमी देवाक आमकांच समर्पण दिता म्हणून आमी एकामेकाक उतर दिता. हें उतर दिवचें उतरांनी ह्या जिबेनी ह्या भायर संगतीन न्ही, पूण आत्मीक वडणेन. आनी त्या घडयेंत हांव एक आपूण देवान विंचून काडलेली म्हणल्यार बोगणी येता आमचें थंय. हांव देवान विंचून काडलेली देवाची आनी म्हाका देवान विंचून काडलां ताच्या मोगार पेटता. आनी तसली बोगणी एका मनशा थंय येता. निमाणे मनशाच्या सादा आनी संबंदांत लग्न जातात. कितें करार जालां गे तें वेळा काळाचेर पावतो वेळ आयल्या वेळार लग्न जाता, एकामेकाक समर्पण दितात. अशें एक स्त्री दादलो स्त्री आपणायता, खुशी पावता, संतोश पावता आनी ताका आपणाकच समर्पण दिता म्हूण येत. तशेंच स्त्री आपणाकच दादल्याक समर्पण दिता. तशें दादलो आनी स्त्री एकामेकाची पोजेशन, प्रॉपर्टी, जॉय एंड लव जावंक पावतात. एकामेकाचीं जातात, एकामेकाचेर संतोश पावतात आनी एकामेका खातीर जियेता. तशेंच देव आनी मनीस, देव मनशाक
आमचो देव तुजो देव म्हणल्यार दिता, तशें मनीस तूं म्हजो देव म्हणून हांव तुजी म्हणून देवा समर्पण दिता. अशें आत्मीक गितांत मनशाच्या मोगाच्या संबंदाची वाट एक जिणेची रीत क्रिस्ताचो सांजो आमकां दाखोवन दिता. ह्या गितांत 40 स्टांजा आसात. म्हळ्यार हांवें पयले 12 स्टांजा पयले स्थानाचे जावन आसात. देव मनशाक बेतलेल्या वेळार कितें जाता म्हणून आमकां पळोवंक जाता, आमकां समजूंक जाता. हाचे विशयी बरोवन क्रिस्ताचो सांजो हांव सांगता. हांव वाचतां, इंग्लीश भाशेन वाचतां. Where have you hidden, beloved, and left me mourning? You fled like a stag after wounding me. I went out calling you, and you were gone. म्हज्या मोगा, खंय तूं लिपून रावलाय? आनी म्हाका एकसूर रोडोंक सोडलाय. एका मेरवा भाशेन तूं धांवलय. तुज्या मोगान म्हाका म्हजे काळीज पापसिली आनी एका मेरवा भाशेन तूं धांवलय. हांव तुज्या मोगान पेटोवन तुज्या फाटल्यान तुका आपूण धांवडायली, पूण तूं नपयस जालोय. असो अर्थ कितें म्हळ्यार आमची जिणी शाबीत, सोबीत, अर्थभरीत, देवाचे कुशे भरीत आमी जिवन आसलेल्या वेळार, खंयच्याय संवसारीक वस्तूंक लब्ध नासतना आसलेल्या वेळार देव आमच्या स्पिरिताक, आमच्या आत्म्याक भेटता. म्हळ्यार ताचो स्व अनुभव आमकां दिता, मोगाचो अनुभव दिता. तेन्ना मनीस ताच्या मोगान पेटता. पूण हो अनुभव देवाची भेट मोटवी जावन आसा. आविलाची सांतेले सांगता भोवच मोटवी, एका जगल्याच्या भाशेन म्हणल्यार बरी. ती मोटवी जाल्यार ताचो परिणाम तितलो आसा की मनशाचें काळीज देवाच्या मोगान पेटता. आनी संवसाराच्या वस्तून थंय लब्धने आसली नपयस जाता. ताका आंतरीक सुटका मेळटा, फ्रीडम ऑफ द स्पिरीट. आनी देवा थंय ओडणी येता. कशें मेरू उदकांत आशेता गे, तसो आत्मो आमचो देवाकच आशेता आनी लालयता. पूण ही देवाची भेट मोटवीच जावन आसा जगल्याच्या भाशेन. आनी ती नपयस जाता, पूण ताचो परिणाम उरता. त्या परिणामांत आसतना त्या स्पिरितान, त्या आत्म्यान, आमच्या आत्म्यान उसाची उतरां जावन आसा ती खंय तूं रिप्लाय म्हज्या मोगा. रिप्लाय म्हणल्यार अर्थ कितें गे म्हणल्यार सवाल. आमचो देव मिस्तेर जावन आसा. भाव भयणो, आतां हांव तुमचे लागीं ताचो थियोलॉजिकल अर्थ हांव सांगून आसा. देखून आमी समजून घेवंक जाय, आमचो देव मिस्तेर जावन आसा, मिस्तेरांचो मिस्तेर जावन आसा. ह्या संवसारांत आसतना आमच्या देवाक आमी दोळ्यांनी पळोवंक जायना, हातांनी आपटोवंक जायना, कानांनी आयकूंक जायना, आमच्या जिबेन साकोवंक जायना, आमच्या विश्वांनी आमकां भोगोवंक जायना. आमच्या देवाक ताची एक इमाज, आमच्या ताचें रूप आमच्या मोतीन करूंक जायना, वा आमच्या समजणे प्रमाणे इंटलेक्ट ताका समजोवंक जायना. कित्याक
तो देव जावन आसा, अपरिमीत जावन आसा. ही इज बियॉन्ड ऑल परसेप्ट्स. आमच्या विश्वाच्या बोगण्यांच्या की उत्तीम जावन आसा तो. ही इज बियॉन्ड ऑल कॉन्सेप्ट्स म्हळ्यार आमच्या समजोवण्यांच्या की उंचलो जावन आसा. आमचो देव आमच्या समजणे प्रमाणे आमकां समजोवंक जायना, कित्याक देव उत्तीम जावन आसा. देखून देवानूच आपणाचें रूप आमकां दिल्ल्या शिवाय आमकां जावन देवाक रूप पळोवंक ह्या संवसारांत आसतना जायना. देखूनच आत्मा बोब मारता, म्हज्या मोगा खंय तूं लिपलोय. वय, देव आमचो मोग, तो आमचो देव लिपून आसलो देव. ताका पळोवंक आनी जियोवंक साध्य आसना. जो कोण ह्या संवसारांत ताका पळयता तो मरता. मोइजेन जाल्यार ताका पळयल्लो ना, आकटें पळयल्लें. कोणाच मनशान ह्या संवसारांत आमच्या निजा देवाक पळयल्लो ना, पळोवंक जायना. ते भाग आमच्या मरणा उपरांत आमी रूप पळयताले म्हणटा संपाव. तर कितलोय आमी मोगान पेटोवं, आमचो देव आसा तसो पळोवंक आमकां मेळना. तर आतां सवाल येता कितें म्हळ्यार, आमी सड्या पोटी आमच्या समोरच्या जिणयेंत 70,000 ह्या करजमा मेळ्ळाल. कांय कितें कोणाक घडलें म्हूण खबर मेळ्ळ्या बरा आमी थंय धांवता, हांगा येता, जो थंय दिश्टी पडला म्हणटा, ताचें रूप थंय मेळ्ळां म्हणटा. तसो अर्थ कितें म्हणलें सवाल. पयल्या सुवातेर आमी कितें पळयता तें देव न्हय, खंडीत जावन देव न्हय. देव मनशाच्या दोळ्यांनी दिसचें तसलें रूप घेवन आमकां दिश्टी पडना. ताचें एक भायली संकेत जावयेत, इज एन एक्सटर्नल एक्सप्रेशन. तो संकेत आमच्या समजणे प्रमाणे आमकां मेळ्ळा जावये शिवाय निजा देवाक रूप आमी पळयना. चिंत्या एकलो म्हणटा, आपूण देव म्हजे कडेन उलयलो हांवें आयकलें. तुवें आयकलें देवाचें उतर, देवाचो शब्द घे. हें आमी सरी समजून घेवंक जाय. वा तुज्या मोतीन कितें भोगता तें तुवें आयकलें. आनी एकलो म्हणटा, हांवें सायबीणीक पळयलें म्हणून. ती तुवें सायबीणीक पळयलें म्हणून तूं कसो जाणाय? वय, सायबीणीक सांता भक्तांक जाल्यार देवाच्या प्रत्येक कुशेण आमकां दिश्टी पडच्या प्रमाणे आंजांक धाडयेत. सांज जे तूं पळयताय जाल्यार आंज सांजेच्या रुपान हे सारकें देवान करयेत. पूण मेल्लो मनीस परतून आमकां पळोवंक मेळना, तें मेळचें सरकार. देवाच्या कुशेन आंजांक मेल्ल्या मनशाचें रूप आमकां मेळा सारकें करयेत, शिवाय तो जावन आमकां मेळना. खंडीत जावन देव आमकां रूप पळोवंक ह्या संवसारांत आसना. तर ह्या संगती विशांत थंय धांवचें, हांगा धांवचें, देवाचें रूप पळयलां, पळोवंक मेळटा, पळयचें म्हणून आतुरान करचें. हे तांतूं आसा बरें कितें म्हळ्यार आमचें थंय आसा देवासांव. आमच्या मोगाच्या देवा पळोवंक आमी आशेता, तें बरें. आनी कितें पळयल्या वर आमचें थंय देवासांव भोगता. आमची जिणी बदलया म्हूण जाता, नितीन सतान जिया म्हूण जाता, तेंय बरें. पूण हांव पळयलें तें देव म्हूण आमी जर सांगतो जाल्यार आमी भावार्था विरोध केल्ल्या बरी जाता. आमी कितें पळयलां तें देव म्हूण आमी सांगतो जाल्यार, आमच्या दोळ्यांनी कितें पळयलां तें देव म्हूण आमी सांगलां जाल्यार
आमी भावार्थाक आमचे ते उणो भावार्थ म्हणून जाता. भावार्थ एका तऱ्हे आमच्या विश्वांक कुड्डो जावन आसा. आमी भावार्थाच्या सताक कुड्डे जावन आसा. भावार्थाचे सत देवाचो मिस्तेर. तो मिस्तेर आमच्या विश्वांक जावन दी, आमच्या समजण्याक जावन दी, आमच्या गिन्यान्याक जावन दी, रूप पळोवंक मेळना. हे सत. पूण जर तर आमी कितें आमकां बोगणी आयली, कितें आमकां दिश्टी पडलें, कितें शेत जालें, देखून थंय धांवता आनी पळयल्या बरो देव दिश्टी पडलो म्हणून म्हणटा आमकां समजून येना देखून तशें म्हणटा. शिवाय देव आमकां दिश्टी पडोना. अब्राहमाक दिश्टी रूप दिश्टी पडोना, मोइशेकी पडोना. ताका एक रूप दिसलें वय. आमच्या देवाक मनशाचें रूप ना. ताका मनशाची जीब ना, तोंड ना. देखून वेर हॅव यू हिडन म्हूण मोगाची पतीन दैवीक पती कडेन बोब मारता जाल्यार तिका तो रूप पळोवना. आनी आमी जर तर आमच्या मोगाक देवाक पळोवंक आशेता तर जाल्यार थंय हांगा धांवच्या बदलाक धांवच्या किसड आमचे भावार्थाचे जिणेक बरी बुन्याद घालया. भावार्थाची जिणेंत जिवंक आमी प्रयत्न करया. आमी जर तर सोम्या तूं खंय आसाय, खंय लिपोवन रावलाय, म्हाका कितें एक सुरे सोडलाय, ह्या कश्टान कशें वाडलो वता, तुजे शिवाय म्हाका जिवंक जायना सोम्या म्हूण म्हणटा जाल्यार तूं निजाकी ताका आशेताय जाल्यार तुजो भावार्थ गूण कर. दोळ्यांक दिसनातल्या देवाक पातये. सोमयेन सांगून हांगी थोमासा कित्याक तुवें रूप पळयलें तूं पातये येताय. बागी तो कोण पळयना जाल्यार पातये येता तो. तर आमच्या आत्मीक जिणेंत आमी भावार्थाची जिणी, भावार्थाची वाट चमकोवन वचूंक जाय. दुसऱ्या सुवातेर ती पतीन म्हणटा, खंय तूं लिपलाय म्हज्या मोगा, म्हज्या प्रेमी. देवाक म्हज्या मोगा म्हूण आशेता, म्हज्या प्रेमी आत्मेच्या गोंड्या खंय तूं रिप्लाय. तो जर ते आमचेंच उतर, ती उतरां आमचेंच करून घेवची तर जाल्यार आमी उसारूंक गी, खंय तूं लिपलाय म्हज्या मोगा, म्हज्या प्रेमी, म्हज्या आत्म्याच्या गोंड्या खंय तूं रिप्लाय. पयल्या सुवातेर तूं निजाकी देवाक आमचो मोग, तुजो मोग वा तुजो प्रेमी, तुज्या आत्म्याचो गोंडो म्हूण तूं भोगताय गी. तूं निजाकी देवाचो मोग करताय गी. वय म्हणूंक पुरो तुमी हांव मोग करता म्हणून. सत्य जावं पुरो. सबार जण हजारांचे हजार देवाच्या मोगान जिवंक आशेतात, लालयतात. पूण देवाच्या मोगा सांगता दुसऱ्यांच्या सांग वचून चोय देवाक आड जावन मोग करतात. परतून सांगता हांव, आमी दुसऱ्या वस्तूंचो मनशाचो मोग करूं नजो म्हणून न्हय. मोग करी जाय पडटा आनी थोडे करता आमी. आमकां थोड्यो वस्तू गरज आसात, आमचे फाटीर जे मनशां आसा तांचोय पयल्याचो आमी मोग करी जाय. पूण देवाक आड जावन मोग करूं नजो. केन्ना आमी दुसऱ्या वस्तूंचो, दुसऱ्या मनशांचो देवाक आड जावन मोग करता गी, तेन्ना आमी देवाचो मोग करिना म्हणून साक्ष दिता. परतून सांगता, केन्ना आमी दुसऱ्या वस्तूंचो, दुसऱ्या मनशांचो तांकां लोभ दवन देवाक आड जावन मोग करता गी, तेन्ना आमी देवाचो खऱ्या काळजान मोग करिना म्हणून साक्ष. एक दृश्टांत दिवचें जाल्यार एक दादलो आनी स्त्री प्रेमी, ह्या घोव आनी बायल, पती आनी पतीन. ती पतीन म्हणटा, म्हज्या मोगा हांव तुजो मोग करता, तूं केन्ना गांवांक येताय, हांव तुजो मोग करता, तुका आशेता, तुका लालयता, खंय तूं लिपोवन रावलाय, ये म्हाका मेळ म्हणटा. पूण सांगात आस दुसऱ्या दादल्यांच्या मोगार पडटा तर जाल्यार, तांकां लोभ दोन जियेता जाल्यार तिच्या काळजान निजाकी आपणाच्या पतीचो मोग आसा गी.
तिच्या काळजान निजा की आपणाच्या पोतीचो मोग आसा तर जाल्यार दुसऱ्या दादल्यान ती लोबदून रावता की. जर तर मनशाच्या संबंधान अशें घडोवंक जायना, घडलेल्या वेळार आमी सामको समजता ही सुको सैला म्हणून हिका आपणाच्या पोतीचो मोग ना म्हणून आमी समजता. तशेंच जर तर तुका पयशे जाय वय, पूण पयशांक लब जालाय तूं आनी कितें चडून करताय, अन्याय करताय वय, तुका दुसरे वस्तू गरज आसा, कारण जेवणाची गरज आसा, या जायत्या संगतींची गरज आसा, पूण तसले संगतींक तूं लबदून रावलाय तर जाल्यार यू आर अटॅच टू दॅम. आनी तुका कुटुंबाची गरज आसा, भावनांची गरज आसा, तांचो मोग करी जाय, करताय, सांगात आसा तांकां तूं लब जालाय जाल्यार इफ यू आर अटॅच टू दॅम, तूं देवा थंय संपूर्ण मोग करिनाय म्हणलो अर्थ. तर हांगा वेर हॅव यू हिडन, खंय तूं लिपोवन आसा म्हज्या मोगा, ही उतरां हांवें सांगत जाय जाल्यार पयल्या सुवातेर म्हाका आसा जंय भावार्थाची गुंडाय आनी मोगाची रुंदाय. तेन्ना म्हाका धैर्य मेळटा देवाक म्हजो पोती, म्हजो मोग, म्हजो प्रेमी म्हूण आपोवंक. इतलें मात्र न्ही, दीस रात ताका आशेन रावून ताका सोदूंक. आय वेंट आउट अँड लेफ्ट मी मोर्निंग. आनी तसल्या संदर्भार दुसऱ्या वस्तूंची रूच आमकां उणें जाता म्हूण येत. वस्तूंची रस म्हळ्यार आमकां रुसा जेवण रुसना म्हणून न्ही, तितले आमकां ओडणी आसना. आमच्या गरजे पुरते आमी गळसिता, त्याच्या उपरांत आमकां ताचे थंय परतना. मनशाच्या मोगात जाल्यार आमी जत देवाच्या मोगान वाडटा आसतना दुसऱ्यांचोय तितलोच आमी चड मोग करता. आनी जर तर आमकां देवा थंय ओडणी ना जाल्यार आमी ताका आशेता, लालयता. यू फ्लड लायक ए स्टॅग आफ्टर वुंडींग मी. तुजो म्हाका मोग तुवें दिलोय, त्या मोगाच्या गायान म्हाका बलयेन म्हाका फापसिले. म्हणजे देव मनशाक मोगान भेटलेल्या वेळार, हे जगल्याने भशेन भेटलेल्या वेळार कशें एकलो आपणाचे बली घेवन दुसऱ्याची काळीज फापसिता तशें आमचे काळी देवाच्या मोगान फापसिल्या बरी जाता. आनी थंय तावन येता उजो, मोगाचो उजो, मोगाचो उजवाड. तुज्या बलयेन, तुज्या मोगान, तुज्या दर्शनान म्हजें काळीज तुवें फापसिले. आफ्टर वुंडींग मी तुवें फापसिले आनी तूं धांवलोय, नपयस जालोय. आनी हांव वळवळटा हांगा, तुका आशेता, तुका लालयता, तुका परतून परतून बोब मारता, पूण तूं नपयस जालोय. खंय आसाय म्हज्या मोगा, कित्याक तूं लिपोवन रावलाय? अशें हे पोतीक बोब मारता. तर खंय आसा म्हळ्यार तो लिपोवन रावलेलो म्हणून जाता. म्हज्या मोगा म्हळ्यार म्हजें दान म्हूण देवा थंय आसा म्हणून अर्थ जाता. देव मिस्तेर, आमी ताचे थंय एकवट जाय जाल्यार भावार्थान वाडूंक जाय. देव आमच्या आत्म्यांत काळजान जियेता. ताका निजाकी सोदता तर जाल्यार दीस रात गमात मारन कुशेलान जिवोवचें न्ही, बगार सांगाताच आत्मीक जिणेनी वाडोवंक येवंक प्रयत्न करचे. देव आमचे थंय येता. आमी मोळबाक सोडची आनी गुडाक सोडची आनी खंय वेची गरज ना. आमचो देव आमच्या भितरच आसा, ताचे थंय आमचें दान म्हूण दवरचें. अशें आमची जिणी देवाच्या मोगान वाडटा आनी देवाक हांवें सोदणी करून गेल्ल्या बरी जाता. अशें देव आमकां भेटलेल्या वेळार, मोगान भेटलेल्या वेळार ताचे थंय आमकां ओडणी येता, दीस रात ओडणी येता. ताचे ओडणेंतच आमी जियेता. कशी एकली स्त्री आपणाच्या मोगाच्या प्रेमीक भेटलेल्या वेळार परतून आनी परतून ताका ती आशेता गी, ताका ती फोन करता गी, ताका ती लालयता गी, ताका ती बरयता गी, ताचो फोटो पळयता गी. तशेंच आमी देवाक आशेता, लालयता,
ताचे सांगात जिवंक आमी प्रयत्न करता हे भाग आमकां फावो जावन दी. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.